विसवा उपरांत परत येवकार. वांते 70 शेतकारांचे उदकाक वळवळे. शेतकारांनी पीक रोयलां मात शिंपपाक उदकाचो पत्तो ना. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी ह्या बाबतींत कांय गंभीरताय घेतिल्ली दिसना म्हूण शेतकारी भाव सांगतात. आरडेक्स गोवा खातीर 70च्यान निलेश परवार. तुका पाण्याचो काय अडचणी कितें जाता? एका म्हयन्यान 1.5 म्हयन्यान पाणी मेळटालें. उदक पयरो दिना न्हू ते. आतां ऊस मी थोडो बी लायला भितर वाड पूण ताका पाणी दिवंक ना आनी मी पंपार वचोंक ना म्हणजे मागोवच्या. तुम्ही कसले पीक घेता? ऊसाचें घेता, माडयाचें घेता, माडाचें घेता. तुमकां ह्यो अंदूच्यानच कटकटी काय पोरूच्यान? पयलीं बी बरें आसलें. पयलीं बरें आसलें. अंदूच हो पयलो रेट केला. आता कशें शिंपता ते? तुम्ही कितले वर्सां जाली शेतां करता? हें तुम्ही कितले स्वता शेतां कितले वर्सां जाली करता काय? म्हाका जालीं 27 वर्सां जालीं. आता खंयच्यान उदक काडटा तुमी? आतां हेंच पाहिजे पाणी इरिगेशनाचें आनी खंयचें पाणी? व्हरता कशें उदक? ही पायपलायन आहा ती वयता तें वयता तें व्हरता काय वयता तें पायपलायनीसून. तुमच्या शेतान ही गेल्या पायपलायन? हय गेल्या. म्हणजे ते पाणी जर येवंक ना जाल्यार तुमचे सगळें मेलें पीक? मेलें पीक मेलें. इरिगेशन डिपार्टमेंटची स्कीम आहा अडवय ती आमी शेतां करता म्हणजे कितें शेत करता, ऊस करता, कितें बाकीचें हें घालता, भाजी घालता म्हणून हांवें भाजयेचो प्रोजेक्ट केल्लो की हांगा भाजी घालपाची म्हणून. आनी म्हाका पाणी आजून मेळोंक ना. फाटल्या 8 तारखेक मेळ्ळें उदीक म्हाका. आतां परत मागूंक गेल्यार म्हणटा ते ऑफिसांचो ऑर्डर हाड सगळ्यांक सांगता. परत हांव शाळा कडेन गेलो म्हटल्यार अशें उदीक दिया म्हाका. तो कितें म्हाका म्हणटा ते ऑपरेटराक मातसो मेळ आनी तांकां रिक्वेस्ट कर की आपणाक पाणी दिवचें म्हणून. पूण हांव ताका साक कितें म्हणलें हांव रिक्वेस्ट कितें करूं? 4 ऑपरेटर आहा न्हू तांकां हाड आनी ऑफिसान बसया. ऑफिस साहेब आतां तुमी पंपार येवन बसा अशें सांगलें उत्तर तांकां दिलें. मागीर तें तुमकां वार्ताहरांक हाडटा म्हणून तांकां कळ्ळें. ते उपरांत तेणी म्हाका रोखडोच रातचो फोन केलो मातशें पाणी घे हांव फाल्यां म्हणून हांवें तरी म्हटलें पाणी नाका पयलीं हांव सगळें मिटींग बी घेता लोकांक दाखयता आनी मागीर पळोवया म्हटलें फुडें. तशेंच कंप्लीट ही पायपलायन संपली लिकेज कंप्लीट लिकेज. ते हांवें तें आडयल्लें पाणी म्हणजे लोकांक पाणी पावना म्हणून आडयल्लें. तेन्ना म्हाका कितें प्रॉब्लम म्हाका म्हणलो म्हणलें गेटी ना एक ना परत हें ना जॉयंट तुमच्या सारकें ना. तेन्ना तेणी म्हाका 12 गेटी हाडून घातल्यो. हे उपरांत परत तेंच्यांनी ब्रशान हें केलें मातशें क्लीन ब्रश मारलो आनी गेले. परत कितें येवकच ना तें आजून पर्यंत म्हाका पाणी ना. आनी हें इतकें उत्पन्न हांवें सोडलां हो मोकळें आहा. आतां कितें करचें तें तुमी सांगा. पूण गेल्या 2 वर्सां न्हू आमकां पाणी बरें मेळ्ळा. इतके लोक आसून सुद्दां 15-17 दिसान पाणी मेळ्ळा. आतां जेन्ना 4 ऑपरेटर येयल्या तेन्ना पाणी कमी मेळटा. ते अशें 12 दिसान मेळोंक आसलें पाणी आतां 30-35 37 दिसान मेळटा. 37 डेज मेळटा आतां. हांव म्हणटा कितें 12 म्हयने तरी दवरा चालून रातच्या तेन्ना पाणी पावतलें. हेजे पयलीं पूर्व आमकां पाणी खूब हें बरें मेळ्ळें 17-18 दिसांनी. अंदू पाणी मेळना. अंदू 35 दीस पोरू कितें पूर्व आमकां 17 लोक कल्टिवेटर खूब आसून सुद्दां 17 दिसान पाणी मेळ्ळा आसलें. पूण आतां कितें आहा लोक कमी केले शेतां भातां कमी केल्या उपरांत तरी आतां 35 दिसान आमकां उदीक मेळटा आनी आजून काय म्हाका पाणी मेळना. जाल्यार अंदू हांवें 4000 सिडलींग हाडलेलें. ते 4000 सिडलिंगांसून 2000 सिडलींग मेळ्ळें लावन एका आठवड्यान उदीक. हांवें साहेबांक सांगलें सगळ्यांक सांगलें जाल्यार हां म्हणटा पण उदक मेळना. आतां सिडलींग लावन 8 दिसांनी परत म्हाका उदक दिलें ना न्हू. आतां उदक दिल्लें आहा पण तितून म्हाजे 2000 सिडलींग सामकें फुकट गेलां. ताका कितें करपाचें तें मागीर पळया. हांवें साहेबांक एका तेका ऑपरेटरांक सगळ्यांक सांगून मोकळो जाला.